विसावप्रा न्योकार आमी फोंडेकार संघटनेन बुधवारा पत्रकार परिशद आयोजित केल्ली। ह्या संघटनेक रजिस्टर्ड जावन लागीं 20 वर्सां पुराय जाल्यात। फोंडेच्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर संघटनेन उजवाड घालपाचो ह्यान पयलीं वावर केला। RDX गोवा खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार। आमी फोंडेकार आमी अशें ठरयलां की 2 वाठारांनी आमी काम करतले। एक म्हटल्यार एनवायरमेंट जे आज बिगडत चल्लां तें इम्प्रूव करपाक कितें करपाक जाता किंवा ताजे खातीर आमी आतां पर्यंत कितें केलां। आनीक दुसरी गोश्ट एक बऱ्यापैकी प्रशासन आमी PMC फोंडा म्युनिसिपालिटीक दिवंक शकतात काय कितें आमी सगळे फोंडेकारच्या माध्यमांतल्यान ही शक्यता आसा कितें ह्यो 2 गोश्टीचेर आमी उलयतले। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे तो सेलेब्रेट केलो। जवळ 40 संस्था फोंडेच्यो एकत्र हाडून एक अवेरनेस आमी क्रिएट करपाचो प्रयत्न केलो। शिगम्याक जे फ्लोट जाता त्या फ्लोटां भितर आमी सहभाग घेवन लोकांक दाखोवन दिलें की आमी ह्यो पिशव्यो वापरच्यो न्ही। तर त्या दृश्टीन आमी एक प्रयत्न केले। तशेंच दुसरी समस्या म्हणल्यार भटकी गोरवां आनी भटके कुत्रे ताजे खातीर सुद्दां आमी कितल्योश्योच मिटिंगी घेतल्यो PMC कडल्यान। तांचे कडेन कॅटल पावंड आसपाक जाय, कुत्र्यांक सांबाळपाची वेवस्था आसपाक जाय, पूण ह्यो गोश्टी बऱ्योचश्यो जायना। ताजे खातीर आमी खूब प्रयत्न केल्या आनी ताजे मुखार वचून एज आमी फोंडेकार आमी कितें करूं शकता हाजेर आमचो प्रयत्न चालू आसा। आनी खंयचेच पॉलिटिकल पार्टीक आतां आमी सपोर्ट दितले अशें आमी डिक्लेअर करना, कारण कशें आसा न्ही लोक कशे इन्वॉल्व जाता ह्या विशयान आनी सपोर्ट दिवच्या पेक्षा तांकां आमचो सपोर्ट घेवन न्ही आमी अशें विचार करतात की आमचोच ग्रूप असो स्ट्रॉंग करूया, आमचे पॅनल अशें स्ट्रॉंग करूया की लोकांक येवन न्ही बरे लोकां आमचे कडेन आमी तांचे कडेन वचच्या पेक्षा। सो ताका लागून कशें आसा मास मुवमेंट जालो लोकांची इन्वॉल्वमेंट वाडटली। आता एक्झिस्टिंग बॉडीतले जर तुमचे कडेन अप्रोच केलो तुमच्या रावपाक जाल्यार तुमी कितें करतात? न्ही आमी एडवायझरी बोर्ड आसा न्ही आमचे आतां 30 लोक आतां प्रत्येक वार्डात आमी 2 एडवायझरी बोर्ड आसतले। ते एडवायझरी बोर्ड ते आमी फोंडेकार जे आसतले अशें ना, कॉमन पीपल कोणी आसतले बरे लोक ते डिसायड करतले। उपरांत ताजी स्टडी करतले आमी प्रत्येक कॅन्डिडेटची प्रॉपर स्टडी जातली, स्क्रीनिंग जातलें आनी स्क्रीनिंग जाल्या उपरांतूच मागीर फायनल डिसिजन जातलें आमचें कोणाक सपोर्ट करपाचें। सो इलेक्शना पयलीं कितलो टायम लागतलो म्हणजे सरटा एक 2 महिने एक 2 महिने तरी लागतलेच इलेक्शना पयलीं। सरटा अशें उरया की आमी मेन जर इलेक्शन जर जाता जाल्यार सरटा मार्च किंवा एप्रील फर्स्ट विकाक आमचे सगळे कॅन्डिडेट फायनल जातले अशें तरी दिसता, असो रिस्पॉन्स आसता।